शेअर मार्केटान तुमकां दुप्पट तिप्पट अशे पयशे मेळोवन दिता अशें आमीश दाखोवन सध्या 21 कोटीची टोपी घातिल्ल्या प्रकरणात साश्टींतल्या दोगा जाणांक अटक केल्ली आसा. तांचें नांव मायरन रॉड्रिग्स आनी दिपाली परब अशीं तांचीं नांवां आसा. म्हाका दिसता 100राकून चड अशा लोकांक तांच्यांनी टोपी घातिल्ली आसा. आपूण स्टॉक ब्रोकर आशिल्ल्याचें तांकां दाखोवन तांच्यांनी इमेज तयार केली आनी गोंयच्या अशा कितल्याशाच लोकांक 100राहून चड लोकांक तांच्यांनी टोपी घातिल्ली आसा. अशे खुबशे प्रकार गोंयांत घडत आसा. म्हणजे ऑनलायन हितून डबल पयशे करपाचे आसूं किंवा जाग्यांच्या प्रकरणात टोपी घालपाची कामां गोंयांत घडत आसा. त्याच बरोबर हे नवें एक प्रकरण म्हणजे 21 कोटीची ही टोपी तांच्यांनी घातिल्ली आसा. ताका लागून आर्थीक गुन्यांव फाट्यान तेंचेर FIR नोंद केलेली आसा. ताका लागून तुमकां जर अशें कोणूय डबलीन पयशे दिता म्हणत किंवा ऑनलायन किंवा जाग्याच्या प्रकरणात गुंतवणूक करपाक समजा लायता आसत जाल्यार सतर्क रावपाची गरज आसा. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन नितीन बरोबर हांव गौरीश परब आमोणकर, ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.